एक म्हजे म्हणान रिपोर्ट्स आहात which are unverified reports. But साउथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबू स्पॉन्सरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताजे डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेंट आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक. जी स्किल टेस्ट पयलीं जाल्या आतां 7 म्हयने कितें करताले ते. काय 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. येस, टेल मी. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केलां म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आनी तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो. आनी ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. One fellow. That anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. So I'm just trying to say. Yes, this is very. I'm just telling you in very clear terms. That is, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned.